नमस्कार, गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। विजय सरदेसायान वाडयल्यो काँग्रेसीच्यो अडचणी, सार्दिनाच्या उमेदवारीक घेतल्या हरकत। दक्षिण गोंयच्या उमेदवारी वेल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं गोंधळ सुट्टना उमेदवारीचो प्रश्न। बेतोडा फारपेट प्रकरणात तीग दुबावितांक फोंडे पुलिशेन केली अटक। अनैतीक संबंधाच्या दुबावांतल्यान रचले फारपेटाचे कट कारस्थान। काँग्रेसीक ना इन्फ्लुएन्सर्सांची गरज, आमी सत तेच उलयतात म्हणटा काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पाटकार। सरकारी येवजण घेतिल्ल्याचे देंवतले फॉलोवर्स म्हणटा युरिया आलेमांव। गवे रेड्यांक लागून कुडी धनगर वाड्यावेल्या शेतकारांचेर हावळ। गोरवांच्या खावडीची करतात नाशाडी। राना खात्यान करचो बंदोबस्त, शेतकारांची मागणी। स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून विटल्यात पणजेकार। एका बरोबर सगळेच रस्ते फोडिल्ल्यान जाता येरादारीची कोंडी। ते भायर धुल्लाचे प्रदूषण ते वेगळेच। आता खबरो विस्तारांत। काँग्रेसीन दक्षिण गोंयची उमेदवारी कोणाक दिवची हें आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक उमेदवारी दिल्यार कितें जावपाक शकता तें आपणे काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांच्या कानार घातला। सार्दिनाक उमेदवारी दिल्यार ते आपल्याक मान्य नाय हे भुमिकेचेर आपूण ठाम आसा, अशें फादोडेचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता। दक्षिणेत सार्दिनाचे उमेदवारीक आपलो ठाम विरोध आशिल्ल्याचे विजयान परतून एक फावट उलोवन दाखयले। दक्षिणेत कोणाक उमेदवारी दिवची हे आपूण सांगपाक शकना, पूण कोणाक दिवची न्हू ते आपणे सांगिल्ल्याचे विजय म्हणटा। दुसरे वटेन भाजपान दक्षिण गोंया भितर बायलांक संद दिल्यार बरी गजाल, पूण दादल्या उमेदवाराचेर एकमत जायना म्हणून बायलांचो विचार जाता आसत जाल्यार ते सामके चुकीचे आशिल्ल्याचे विजय सांगता। काँग्रेस प्रभारी माणिकराव ठाकरेंची भेट घेतल्या उपरांत विजयान आपली भूमिका स्पष्ट केली। I have made one remark with regard to a particular candidate who may be considered by the Congress. Beyond that, I don't want to repeat it again. I was not there for the meeting of the India Black Partners in the last few days because I was away for a function in Delhi. I've just made a courtesy call on Mr. Manikarav Thakre. The decision is left to the Congress. It is not our suggestion, but what our apprehensions are what we have made it known. सजेशन हाका टिकीट दी म्हणून हांव सांगना, कोणाक टिकीट दिल्यार कशें कितें जावंक शकता वायट तें सांगप आमचें कर्तव्य जाता अलायन्स पार्टनर। तें हांवें ताका सांगिल्लें आहा। नाव इट इज लेफ्ट अप टू देम। बीजेपीचे कित्याक जायना बीजेपीचे कित्याक जायना? ताणें नॉर्थ केलें बरें आहा रे, ताणें दे आर डबल इंजीन, सगळीं इंजिनान चलता जाल्यार सावथ कित्याक जायना? सावथ पडटा तर ते पडटा अशें दिसता तुका? ना, हांव नकळो कितें जाता तें। माय पॉयंट इज डिले जाता, इट इज दीस इज अ टॅक्टीक, इट इज अ स्ट्रॅटेजी। मे बी द काँग्रेस इज वेटिंग फॉर द बीजेपी टू डिक्लेअर, मे बी द बीजेपी इज हॅविंग मेनी काँग्रेसमॅन हू वॉन्ट अ टिकीट फॉर अ काँग्रेसमॅन रेदर दॅन फॉर अ बीजेपी। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। सो तातूंत हांव पडना, बिकॉज आय एम नॉट कॉन्टेस्टिंग, आय एम जस्ट अ बायस्टँडर। कॅन्डिडेटाक मेलांचे मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून वुमनाक दिवप हें सारकें न्ही। वुमनाक दिवप हो जर स्टेटमेंट आसा आनी वुमनाक बीजेपी टिकीट दिता तें वायट न्ही। 50% ऑफ द पॉप्युलेशन इफ दे वॉन्ट टू बी गिवन, इफ दे हॅव इंटेंशन टू गिव देम रिप्रेझेंटेशन, इट इज नॉट अ बॅड थिंग एट ऑल, एंड देरफॉर वन कॅनॉट क्रिटिसायज देम, बट इट शूड नॉट बी बिकॉज यू डोंट हॅव अ कन्सेन्सस अमंग मेल कॅन्डिडेट्स। आज गोंयान दिश्टी पडटा तें अशें जे उत्सूक उमेदवार बीजेपीचे आशिल्ले ते सगळे दादले आशिल्ले। दादल्या मदीं कन्सेन्सस जायना म्हणून टिकीट डिक्लेअर जावंक ना, म्हणून बायलांक एक ऑल्टरनेटीव म्हणून हाडला। हें उश्टें खाल्ले भशेन जाता, तांकां बरें पान सामकें बरी डीश तांकां सर्व करची अशें उश्टें खावचें। हांव सारकें टिकीटीचे हांव विरोधाक हांव पयलीं म्हणिल्लें, आनी आय डोंट रिपीट इट, बट आय से आय स्टे फॉर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।
दक्षिण गोंयचे बाबतींत काँग्रेस आनी भाजप दोनूय पक्ष कन्फ्युज्ड. दोनूय पक्षांचो आजून उमेदवार थारना. नेमकी राजकीय परिस्थिती कितें आसा, कोणाची नांवां चर्चेंत आसात, पळोवया हो रिपोर्ट. सध्याच्या राजकीय परिस्थिती आमी जर पळयत जाल्यार दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघा वयल्यान म्हणजे त्या दक्षिण गोंयच्या मतदारसंघाची उमेदवारी लोकसभेची कोणाक दिवपाची हाजेर काँग्रेस सयत भाजप सुद्दां कन्फ्यूज जाल्लो दिसता. आमी कांय दिसा पयलीं पळयलें की जी नांवां भाजपच्या लिस्टान आघाडीचेर आसली ती खंय तरी फाटी पडली आनी तेचे उपरांत एक नवो वेगळो विशय सुरू जालो, तो म्हणजे दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही बायलां उमेदवाराक दिवपाची म्हणून. बट आतां जी परत नव्यान काय म्हायती फुडें येता ती म्हणजे भाजपान जी पयलीं नांवां धाडिल्लीं ती नांवां आजून भायर तशी मारिल्ली ना. ती नांवां आसात त्या भायर केंद्रीय नेतृत्वान भाजपाच्या बायलांची नांवां धाडची अशें तांकां सांगिल्लें. सो तेका लागून आमी अशें म्हणपाक शकता की सद्या भारतीय जनता पक्षा भितर जी पयलींची नांवां आसली म्हणजे जे आमी पयलीं उलयताले केडरांतले मनीस म्हणून नरेंद्र सावयकार, तेजे उपरांत विनेबिलिटीच्या मुद्द्याचेर बाबू कवळेकर हांचें नांव आसा अशें म्हणटाले, तेजे उपरांत दामू नायक हेंचें सुद्दां नांव आसलें. ह्या तीन नांवां सयत तीन नांवां आसतना सुद्दां भारतीय जनता पक्षाच्या वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी बायलां जी उमेदवारी खातीर जी इच्छूक आसात किंवा कोण अशी कॅपेबल आसात तेंची नांवां दियात अशें सांगिल्लें. पूण आजून पर्यंत हाचेर फायनल डिसिजन हें जाल्लें ना. नेमकें बायलेक तिकीट मेळटलें काय दादल्या उमेदवाराक दक्षिण गोंयचें तिकीट मेळटलें हाचेर परत एकदां संभ्रम जो आसा तो तयार जाला. काल सुद्दां मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आजून पर्यंत तांच्यांनी बायलेच्या खंयचेच नांव बायला उमेदवाराचें हें आजून फायनल करूंक ना वा तें दिल्ली केंद्रीय फुडाऱ्यां मेरेन तें पावोवंक ना. तेका लागून भारतीय जनता पक्षाचे सुद्दां आजून पर्यंत उमेदवारी कोणाक दिवप हाजेर कांयच निश्चित जाल्लें ना. दुसरे वटेन आमी जर पळयत जाल्यार काँग्रेस सुद्दां एक पयलें लिस्ट जें आहा तें काल काँग्रेसीचें दिल्लीच्यान क्लियर जालें, पूण ह्या लिस्टा भितर उत्तर गोंयचोय उमेदवार काँग्रेसीचो ना आनी दक्षिण गोंयचोय ना. काँग्रेसीन सांगिल्लें प्रदेशाध्यक्ष पाटकार किंवा माणिकराव ठाकरेचे 2 दिसां पयलीं तांची सर्वपक्षीय विरोधी पक्षांची बैठक जाल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की दोनूय नांवां आमी वांगडाच डिक्लेअर करतले. सो आतां काँग्रेसीचें नांवां उमेदवार जी आसा ती केन्ना डिक्लेअर जातली हाजी वाट सगळे पळयतात. आनी खास करून दक्षिण गोंयचो आमी जर विचार करीत जाल्यार दक्षिण गोंयच्यान काँग्रेसीच्या वतीन विद्यमान खासदार जे आसात फ्रांसीस सार्दिन हांच्या सयत गिरीश चोडणकार हांचें नांव सुद्दां चर्चेन आसा किंवा रेसीन आसा अशें उलयतात. सर काँग्रेस आतां कोणाक उमेदवारी दितली हाजोय सगळ्यांक प्रस्न पडला. आमी जर पळयत जर परंपरा काँग्रेसची पळयत जाल्यार काँग्रेस हे सदांच तांणी दक्षिण गोंयची उमेदवारी ही कॅथलीक उमेदवाराक दिल्ली आसा. ती परंपरा काँग्रेस कायम दवरता काय ती परंपरा मोडून काँग्रेस एक हिंदू कॅन्डिडेट दक्षिण गोंया भितर दिता तें पळोवचें पडटलें. ह्या सगळ्या गजालीचो आमी जर सारांश काडलो जायत जाल्यार जावं भाजपा जावं काँग्रेस हे दोनूय पक्ष दक्षिण गोंयच्या उमेदवारीच्या बाबतींत आजून मेरेन कन्फ्यूज आसात. आजून पर्यंत दोनूय पक्षांच्या वतीन एका खंयच्या नांवाचेर शिक्कामोर्तब जायना. परत वेगवेगळी नांवां जी आसात ती चर्चेक येतात. भाजपाची पयलींची आसा ती आजून आसा ती भायर पडिल्ली ना अशें भाजप सांगता. तेका लागून आतां दक्षिण गोंयचो मतदारसंघ हो एक तिडो उमेदवारीचो तिडो हो भारतीय जनता पक्षा भितरूय तयार जाला, काँग्रेसी भितरूय तयार जाला. निमणे कडेन केन्ना हे दोनूय पक्षांचे कॅन्डिडेट दक्षिण गोंयचे जाहीर जातात हाजे कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून उरलां. बेतोड्या जाल्ल्या फारपेट प्रकरणात फोंडें पुलिसांनी तीग संशयीत आरोपींक ताब्यात घेतले. मुखेल दुबावीत दुवेदास राधाकृष्ण मसूरकार हाणें सचिन कुट्टीकाराचो आपल्या बायले कडेन अनैतीक संबंद आशिल्ल्याचो दुबाव आशिल्ल्यान फारपेटाचो कट रचलो. शुक्रारा सकाळी 6 वरांचेर मोटरसायकलीन उजगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोडेच्या जंक्शनार फारपेट करून पळ काडिल्ल्यान तिगू आरोपीक फोंड्या पुलिसांनी अटक केले. देविदासाक आपले बायलेचो सचिन कुट्टीकार हाचे कडेन अनैतीक संबंद आसा असो दुबाव आशिल्लो. देविदास घरात नासतना सचिन घरात येतालो देखून तांच्या मदीं वाद निर्माण जातालो. देविदासाकडे दोग बिहारचे तरणाटे काम करताले. तांकां सुपारी दिवन सचिनाक सोवोवपाचो कट रचलो. हे दोगूय दुबावीत आरोपी बेतोड्या वाठारात भाड्याच्या रुमांक रावताले. सध्या मी फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर जंय काल जो बेतोड्या जंक्शनाचेर गोळीबार जाल्लो फारपेट जाल्लो त्या प्रकरणातल्या 3 दुबावितांक सध्या पुलिसांनी अटक केल्या. तांची कसून चौकशी चालू आसा आनी तांचे कडल्यान ह्या खून प्रकरण फारपेट प्रकरणातली महत्वाची काय माहिती पुलिसांक मेळिल्ली आसा. ह्या प्रकरणात मुख्य दुबावीत आसा तो देवदास राधाकृष्ण मसूरकर पिराय 47
मूळ रावपी शांतीनगर फोंड्या हांगचो पूण सध्या नेस्ले कंपनी कडेन रावतालो हो मुखेल संशयीत जावन आसा। तेजे उपरांत प्रवीण कुमार प्राजू पासवान पिराय 22 वर्सां रावपी शिखापूर बिहार आनी सध्या रावतालो बेतोड्या। तशेंच प्रभात प्राजू पासवान पिराय 25 वर्सां रावपी गणेश मंदिरा कडेन बेतोड्या आनी मूळ शेखापूर बिहार ह्या 3 दुबावितांक सध्या फोंड्या पुलिसांनी अटक केल्या। गुळीबार प्रकरण काल सकाळी घडलेले आनी राती फातोडेचेर ह्या दुबावितांक अटक करून पुलिसांनी 24 वरां भितर ह्या प्रकरणाचो यशस्वीपणान तपास केला, त्या खातीर फोंड्या पुलिसांचें अभिनंदन। सध्या तेंची कसून चवकशी चालू आसा। ह्या फारपेट प्रकरणातले गुळीबार प्रकरणातले मूळ कारण अजून मेरेन जरी पुलिसांनी डिक्लेअर केल्ले ना, तरी प्रेम प्रकरणाचो दुबाव जो काल पुलिसांनी उक्तायल्लो तोच ह्या प्रकरणाचें मूळ कारण आशिल्ल्याची माहिती हांगा आमकां मेळ्ळ्या। गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर। आमी सत्तेत उलयतात, काय लिपयना, आमकां इन्फ्लुएन्सर्सांची गरज ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर उलयलो। ज्या इन्फ्लुएन्सर्सांनी सरकाराची येवजण घेतल्या तांचे फॉलोअर्स देंवतले म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपा वेंचणूक जिखपा खातीर कितें स्ट्रॅटेजी करीत सांगपाक शकना। तांणी आतां सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्सांक हायजॅक केल्यात म्हणून आरोप जाता। येवजणेचें गाजर दाखोवन गोंय सरकारान तांच्यो येवजण्यो आनी कामां प्रमोट करपा खातीर तांकां वापरपाक सुरवात केल्या, हाचेर काँग्रेसीन टिका केली। प्रदेशाध्यक्ष पाटकार म्हणटा तांकां इन्फ्लुएन्सर्सांची गरज ना, जाल्यार विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा जे कोण एम्पेनल जाल्यात तांचे फॉलोअर्स देंवतले तेन्ना तांकां कळटले। ना आमी कशें आमी सत्य तें उलयता, कळ्ळें तुका। सो आमकां तें लिपोवपाची गरज ना। हांकां हे इन्फ्लुएन्सर कित्याक जाय? कित्याक गेल्ली 10 वर्सां पळय हांणी आश्वासनां दिल्लीं ती फुलफील जावना म्हूण हांकां आतां इन्फ्लुएन्सर जाय। आनी ते इन्फ्लुएन्सर जे गेले तेंगे दोन वयतलो, कित्याक जे मनीस हें कळटले जे इन्फ्लुएन्सर मग कितें आसता ते हॅव अ फॉलोईंग, सो दीज इन्फ्लुएन्सर्स वील लूज देयर फॉलोईंग द गव्हर्मेंट स्कीम। तेंगे फॉलो तूं मुद्दम कितें कर, आतां ते फॉलोवर तेंगे काडून दवर। ना काय अपील करवा कांय गरज ना, लोक दाखयतलो आपुणूच देंवतो मॅप। 100%। भाजपा बुदवंत पक्ष, तांकां कशें कोणाक हाताक धरप हें ज्युस्त खबर आसा। मात जर अशे तरेन सगळेच तांचे दावणेक गेले जाल्यार लोकांचो हे इन्फ्लुएन्सर्सा वेलो विश्वास वतलो इतलें मात खरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। कुर्डीवाडे धनगर वाड्यावेल्या शेतकारांक गवे रेड्यांक लागून बरोच त्रास सोंसचो पडटा। गोरवां खातीर लायिल्ले तणाचे गवे रेडे नाशाडी करतात, ताका लागून गोरवां खातीर बाजारांतल्यान खावड हाडची पडटा। बाजारांतल्यान गोरवांक लागपी खावड हाडपाक परवडना, देखून राना खात्यान गवे रेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकाऱ्यांची मागणी। कुर्डी वाडे धनगर वाड्यावेले हे शेतकार कांय वर्सां पयलीं ते ऊस रोयताले, मात आतां संजीवनी साखर कारखानो बंद पडिल्ल्यान घरच्यांचे पोट भरपा खातीर तांणी कामधेनू येवजणे अंतर्गत गोरवां घेतली। गोरवां खातीर लागपी खावड बाजारांतल्यान हाडपाक परवडना म्हूण ऊस रोयताले त्याच जाग्यार आतां गोरवां खातीर तण रोयला। कांय शेतकऱ्यांनी स्वताच्या जमनीत जाल्यार कांय जाणांनी दुसऱ्यांच्या जमनीत गोरवां खातीर रोयिल्ल्या तणाचो गवे रेडे नाशाडी करतात, ताका लागून तांचेर आतां संकश्ट आयला। राना खात्यान गवे रेड्यांचो बंदोबस्त करचो म्हूण शेतकारांची मागणी। जर सरकाराक आमची मागणी पुराय करपाक जायना जाल्यार गोरवां खातीर लागपी खावड उपलब्ध करून दिवची अशें तांचें म्हणणें। हांवें दुसऱ्या जमीन घेवन तण रोयला, काम ना धंदा कांय ना, आमी बेकार पडले आनी कोणा तरी जमीन घेतली आनी तण लायले। हे गय येता खाता वयता, आमकां गोरवां घालता म्हणल्यार कांय ना। फॉरेस्टा आमी आपूण हाडले, फॉरेस्ट येयले पयले चॅक केले, सायबा धाडटा म्हणल्यार सायबा धाडलो ना। आनी आमचे कडेन तरी हांगा गोरवां घालपा तरी परिस्थिती कांयच ना। आमी एक उपाशी मेळ्ळे ते मेळ्ळे, गोरू बी उपाशी मरपा लागली। गव्हर्मेंटान कितें सांगलें आमकां, तुमचे कडेन कांयच उपाय ना जाल्यार तुमी गोरू घेया आनी तरी जगा म्हूण। गोरू घेतली, गोरू घेवन आमी हांगा तण लायले, ते सुद्दां गव्हर्मेंटाची जनावरां ती, तेंच्यांनी बी घेवन खावन सगळी काबार केला। आमचे कडेन हांगा उपाय ना। आतां आमी पेणी पोती हाडपाक गेल्यार 2000 पेणी पोती पडटा, कडब्या पोती हाडपाक गेल्यार 700 रुपया कडब्या पोती पडटा। आमच्यान कांय ते पुरवडना, कळ्ळें तुका। एक दीस कोणा व्हरून मागून हाडटलो, एक दीस म्हाजे कडेन जर तांदूळ ना जाल्यार हांव दुसऱ्या कडेन वचून एक वेळे जेवपाक शकता, पूण ही गोरू गोठ्या ती कोणा कडच्यान एक दीस हाडून घातली म्हूण ती जगना, कळ्ळें तुका। ते स्वताच्या आपणा कडेन कितें आसल्यार पसपाचें। आमी आतां खंडान करता जमनी, लोकां वर्साचो खंड दिता,
10,000 कोणी सांगले 10,000 दिता, 20,000 सांगले 20,000 दिता. कोणी तण लायले असले तेगे तण चड जाले ते इकती घेवपा आल्या आमकां 20-25,000 पडटा. आमी हाडून घालता कळ्ळें का. पूण हे गाय म्हण ते आमकां कशें जगपा दिना. आतां हेजेर कितें तरी गव्हर्मेंटान जावं फॉरेस्टान कितें तरी हेजेर एक्शन घेवचें. नाजाल्यार आमगे गोरवां तरी हे गाय खावन्या आमकां गोरवां घालपा तरी फॉरेस्टान कितें तरी दिवचें. नाजाल्यार आमगे जगपाची परिस्थिती हांगा ना. आनी आमी उलयतले कितें रातभर पळय दिसभर आमी हांगा थंय भोंवपाचें इतले सोदून हाडपाचें गोरवां घालपाचें. रातभर जागरण. आतां राती आमी 3-2:30 म्हणल्यार रावले. आमी घरा कडेन वचून न्हिदता म्हणल्यार फाटल्यान येयले खाले गेले. दिसभर काम करून रातभर जागरण करपाक कोता येता. एक दिसा जागरण करपाक कोता येता. चालूची कितें करतले. हांव इतलें सांगपाक सोदता की आतां 2 वर्सां जालीं हांव धंदो करपाक लागल्या. 2016तल्यान धंदो स्टार्ट केला. पूण चालू आसा धंदो आनी गांवच्या बी भुरग्यांनी हांवें तयार करून तो धंदो करपाक लायलो आनी सगळे धंदो करता, दूद बरें घालता. पूण काही आतां 2 वर्सां जालीं हो धंदो आमकां ते गये करून दिना. आमी उदक लायता, सारें मारता, तण बरें करता, पूण रातचे येवन ते खावन वयता. आमी दिसभर काम करतले काय तांकां राखतले रातभर. मग गव्हर्मेंटाच्यान जर हेजेर एक्शन घेवपा येना आनी आमकां काय दिवपा येना जाल्यार आमकां एक काम करपाचें. आमी तण सोडटा, आमकां म्हयन्याक एक कडबा कुट्टी घालपाची एक गाडी. आमी तण सोडटा नाजाल्यार तेंच्यांनी एक्शन घेवची. आमी आतां पोट कशें भरपाचें. मागेले पयलीं उशेल आसले, ते उशेल फॅक्टरी बंद जाली आनी आमी काम करपी मनीस काम वचपाचें चान्स ना, खंयच वचपाक मेळना म्हणून हांवें गायी घेतल्यो. गायी घेवन मागेले जमनी उशेल लायले तितून हांवें तण लायले. ते ह्या वर्सा आतां पळय गये सामके तण दवरना. राती कडेन आमी जागरण करून कितले रातचे रावले तरी आमी वचोन न्हिदले कडेन रातचे 3-4 येवन तण खावन गायी वयता. आमी आतां गायाक न्ही कितें घालूं. ह्या फॉरेस्टांनी कितें तरी आपूण येवन तेजो निर्णय करपाचो. आमकां गायाक न्ही घालपाक कांय ना. हांव आसा धनगरवाडो कुर्डी ह्या भागाक आनी तुमकां खबरच आसतलें वाडे कुर्डी म्हणल्यार सगळ्याक चड जे शुगर केनाचे फार्मर आसा हे गांवांक रावतात आनी हांगच्यान जो गोंयाचो सगळो ऊस वयता तो हेच भागांतल्यान चडसो ऊस वयता. आनी खंय तरी संजीवनी फॅक्टरी जी आसा ती बंद पडले कारणान हे जे हांगचे युवा जे उशेलकार आसात तेणी डिसायड केले की खंय तरी ऊस आमचो कोणूच घेना. ते खातीर जी सरकारान नवी स्कीम हाडली कामधेनू म्हणून, ती कामधेनू स्किमीक तेणी घेतली स्कीम आनी खंय तरी गायो पोसल्यो. 10 गायो घेतल्यो, कोणे 5 गायो घेतल्यो. आनी पूण मोठो प्रश्न उबो रावलो की हांकां खावड खंयची घातली. कित्याक बाजाराक जी खावड मेळटा ती खंय तरी 2,000, 1,000, 1,500 अशें आसात. ते तांकां परवडना. कारण सपोज ते एक पोते सुद्दां हाडले न्हू जाल्यार खंय तरी ते एक पोते 5 गायांक पावना. दिसाक एक पोते पावना जाल्यार डेली 1,500, 2,000 अशे पोते हाडपाक तांकां परवडना. म्हणून तेणी स्वताचे जमनीनी उशेल रोयताले. ते उशेलाचे जमनीचेर पळोवंक शकतात तण रोयल्ले. पूण हे तण खंय तरी तांकां म्हारग पडले आसा. कारण रान तेंकोन आसल्या कारणान जे गोयरेडे आसात ते येवन हांगा ते राखतात हें सगळें तण. पूण खंय तरी रातचे येवन डेली तेंचे तण जें आसा तें खाल्ले कारणान तेंकां खंय तरी लॉस जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर. स्मार्ट सिटीची कामां बेगीन सोंपोवपा खातीर राजधानी पणजेंतले सगळेच रस्ते एक एक करून फोडून दवरल्यात. ताका लागून येरादारीची कोंडी जाताच. ते भायर धुल्लांच्या प्रदुशणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात. स्मार्ट सिटीच्या कामांक लागून राजधानी पणजेन भोवतेक सगळेच रस्ते फोडून दवरल्यात. ताका लागून पणजेन सगळीच कडेन स्मार्ट गोंधळ पळोवपाक मेळटा. ह्या स्मार्ट गोंधळाक लागून येरादारीची गचमुड्डी जाताच. ते भायर फोडून दवरिल्ल्या रस्त्यांक लागून धुल्लाचें प्रदूषण जाता ते वेगळे. दिसपट्टी जावपी येरादारीची कोयंडी आनी धुल्लाच्या प्रदूषणाक लागून पणजेकार सामकेच विटल्यात. दयानंद बांदोडकार मार्ग सोडल्यार 18 जून रस्तो, आत्माराम बोरकार रोड, दादा वैद्य रोड, महात्मा गांधी रोड तशेंच सांतिनेज आनी मळ्यांतले रस्ते एका बरोबर फोडून दवरिल्ल्यान राजधानी पणजेन स्मार्ट गोंधळ दिसून येता. आतां आमी वरभर पणजे फूल रावंड मारलो आनी तुमी पळयलां आसतलें रस्त्यांची परिस्थिती दयना जाल्या रस्त्याची अक्षरशः. आनी कशे लोक त्रास करता. एक ट्रॅफीक जॅम सगळे कडेन, प्रत्येक रस्त्याचेर ट्रॅफीक जॅम आसा. धुल्लाचे लॉट तुमी पळयले, लोक कशे हाल काडटा ते पळयले. सो ही परिस्थिती आयज पणजेची आसा. अशें दिसता की हांगा कंप्लिटली एक व्हड दोन तशें लागला. सो
आतां पणजे स्मार्ट जावपा जाय जाल्यार कोणी म्हणटले की सोदचें पडटलें मातशें आनी सरकारूय म्हणटा नो पेन नो गेन. पूण सद्या पणजेकारांची परिस्थिती अशी जाल्या की ओन्ली पेन एंड देर इज नो गेन. कारण खंयच दिश्टी पडना हो गेन केन्ना स्मार्ट सिटीचें काम जातलें आनी केन्ना आमची पणजे सिटी स्मार्ट जातली हें खंयच आमच्या हातून दिश्टी पडना. सो म्हणून अशें लोकांक आतां वीट आयलो अक्षरशः. लोक कंटाळ्या अशें म्हणपाचें पाळी आयल्यार म्हाका स्मार्ट सिटी नाका आशिल्ली तशें बरी आशिल्ली आमी पूण अशेंच दवरप अशें म्हणपाचें आयज पाळी लोकांचेर आयल्या. सो हें कित्या खातीर जाता हें आमकां पळोवचें पडटलें. कारण स्मार्ट सिटी सगळ्या कडेन जाल्या भारतांत बाकीच्या देशांनी सुद्दां अशें कामां चलता आनी सिटी डेवलप जाता. पूण अशें करून अख्खी लोकांक वेटीक धरून अख्खी सिटी कॉलॅप्स करून अशीं कामां जाता हें केन्ना खंय पळोवना आशिल्लीं. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. भाजपान बाबू कवळेकाराचेर अन्याय केला. ताचें नांव दिल्लींतल्यान भायर मारिल्लें जाल्यार वेगळी गजाल आशिल्ली पूण ताचें नांव तरी भाजपान गोंयच्यान दिल्ली धाडपाक जाय आशिल्लें अशें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टा सांगता. म्हाका दिसता की जालां बाबून लास्ट आतां 2 वर्सांनी तो आपणा भशेन हातपांय मातालो. हातपांय माता कित्याक हिंग चल्ला म्हूण उंच वचपाक आमकां इतले हातपांय मारलो जाल्यार म्हाका दिसता हिंगसून तेगे नांव दिल्ली तरी पावपा जाय आशिल्लें. थिंग भायर उडयलें आमी नो प्रॉब्लम. सो हिंगासून धाडय. सो ही सरकार बीजेपी सरकार तेणें बाबू कळपाक जाय की बीजेपी सरकार तेजे बारा कितले हाडले आनी आहा ती नांव थिंग धाडून भायर पडलें ओके. सो हिंगसून तेगे गोंयासून दिल्ली नांव धाडय ते इतले लोक उडयताय. सगळी इतली केवा मरे तेणें बरें पताशें इलेक्शन जाल्यार काबार न्हू रे. दर्यान जेलीफिशाचें प्रमाण वाडिल्ल्यान गोंयच्या नुस्तेमारीचेर परिणाम जाला. नुस्तें कमी प्रमाणात मेळटा हाका लागून नुस्तेमारी वेवसाय सध्या लुकसाणान चल्ला. सदचो खर्च तशेंच कामगारांचो दिसावडो दिवप लेगीत परवडना अशी माहिती नुस्तें वेवसायीक दितात. नुस्तें कांय ना लॉस सारकें. एक पिटी म्हाका चलता एक मिनटां डिजल कांय जायना सारकें लॉस चड आनी हें बरें ना उदक भरना. हें भितर झार हें जेली हेजे भाशेन झारा भाशेन आयसा भाशेन येयलो 10,000 15,000 म्हळ्यार आख्खें दवयलें. तेका लागून नुस्तें ना कितें हांव बरो म्हाका समजी काय मेळना. हांव दवयल्या वयता डेली वयता हांव फाटलें म्हळ्यार कोस्टल हजारा जावं नाका पूण भायर आमचे शेनवारा थिये करसवाडा रस्त्यार दुचाकी आनी इनोवा कारी मदीं अपघात जालो. इनोवा कारीन दुचाकी चलोवप्याक फाटल्यांतल्यान नेटान धपको दिवन घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो. ह्या अपघातान दुचाकी चलोवपी आनी ताच्या फाटल्यान बशिल्लो जखमी जाल्ल्यान तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केला. फुडलो तपास सुरू आसा. सध्या गोंयांत एक्सिडंटाचे जे प्रमाण आसा सध्या वाडत चल्लेलें आसा आनी आयज सकाळी अशीच एक एक्सिडंट टॅक्सी आनी एका 2 व्हिलरा मदीं जाली. आयज सकाळी कोलवाळे पुलीस स्टेशनात अशी एक एक्सिडंट रजिस्टर जालो तो म्हटल्यार हीट एंड रन. जो टॅक्सी ड्रायव्हर इनोवा कार घेवन टीव्ही रेल्वे स्टेशना वयल्यान म्हापसा सायडीक येतालो आनी तांकां फॉलो करपी एक एक्टिवा कारींतल्यान जे रेल्वे स्टेशना वयले पे पार्किंग कलेक्टर आशिल्ले तांकां खंय तरी इनोवा गाडीचो डॅश लागून ह्या एक्सिडंटान जो एक्टिवा ड्रायव्हर आशिल्लो ताच्या फाटल्यान जो बशिल्लो सुधीर आनी सुनील सहानी हे मेजरली इंजर्ड जाल्ले आसा आनी तांकां म्हापशेचे आजिलो हॉस्पिटल म्हणजे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान तांचो सध्या उपचार चालू आसा. हेच्या फाटली चवकशी करता फुडें अशें कळ्ळां की रेल्वे स्टेशनाचेर जे टॅक्सी स्टँड आसा थंयसरले जे पे पार्किंग कलेक्टर जे सुधीर आनी सुनील जे आशिल्ले ते टॅक्सी ड्रायव्हर जो आनंद गडेकर आसा ताचे कडेन पे पार्किंगाचे पयशे मागताले. तेंच्या मदीं खंय तरी आर्ग्युमेंट जालो तेन्ना आनंद जो आसा तो पे पार्किंगाचे पयशे दिवपा खातीर रिफ्यूज करतालो. थंयच्या त्या आर्ग्युमेंटाच्या तिडकेन आनंद आपल्या पॅसेंजराक घेवन म्हापसा सायडीच्यान करसवाडा पावलो तेन्ना तेणें अशें कळ्ळें की जे पे पार्किंग जे आशिल्ले कलेक्ट करपी सुनील आनी सुधीर तांकां फॉलो करीत जेन्ना करसवाडा आव्यानी ह्या जाग्याचेर पावले तेन्ना इनोवा कार आनी एक्टिवा मदीं धडक जाली. ह्या एक्सिडंटान जो सुधीर आनी सुनील आसात
तांकां खंय तरी चड दुखापत जाल्ली आसा आनी तांकां आजिलो हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले. अशें कळटा की ह्या आर्ग्युमेंटाचो खंय तरी असो निकाल जालो की खंय तरी जे सुनील आनी सुधीर जे आसात ते मेजरली इंजर्ड आसात. जो टॅक्सी ड्रायव्हर आसा आनंद गडेकर हो एक्सिडंट जातकच आपली गाडी घेवन खंय तरी जी करसवाडा इंडस्ट्रीज आसात थंयसर तेणी पार्क केली आनी थंयच्यान पळ काडली. सद्या कोलवाळे पुलीस जे आसात ते आनंद गडेकर जो इनोवा गाडी मदीं आनी टू व्हिलरा मदीं एक्सिडंट जाल्लो आसा ताची शोधाशोध करीत आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोकर. आपल्या वेगवेगळ्या मागण्या सयत फाटलो म्हयनोभर आंदोलनाक बशिल्ल्या कदंबाचे कर्मचाऱ्यांनी शेनवारा आपले आंदोलन निमणे फाटी घेतले. मुख्यमंत्र्यान मागण्यो पुराय करपाचे उतर दिल्या उपरांत ताणें आंदोलन फाटी घेवपाचो निर्णय घेतलो. सातवो वेतन आयोग लागू करपा खातीर युनियना वांगडा करार करप, कदंबाच्यो नव्यो बसी घेवप, जे बदली ड्रायव्हर आसात तांकां नोकरेंत कायम करप ह्या मागण्या सयत फाटले म्हयनोभर कदंबाचे कर्मचारी पणजे आझाद मैदानाचेर धरण्याक बशिल्ले. निमाणे मुख्यमंत्र्यान तांच्यो मागण्यो शेनवारा मान्य केल्यो. सोमाराक मुख्यमंत्री तांकां तशें लेखी दिवपाचो आसा. मुख्यमंत्र्याच्या आश्वासनाचेर कदंब कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन फाटी. आमची प्रमुख मागणी आसा की हे कॉर्पोरेशन जिवंत दवरपा खातीर ह्या कॉर्पोरेशनाक जे काम करपी आसा तेंच्यो नोकऱ्यो सांबाळपा खातीर फर्स्ट वी वॉन्ट टू थँक द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा बिकॉज ही हॅज टायमली इंटरवेन आनी ताणें आमकां हाज्या पयलीं व्हरून सांगिल्लें की आय वील रिजॉल्व द इश्यूज. पूण ताणें ओरल आमकां सांगिल्लें की आपूण इश्यू रिजॉल्व करता म्हणून. आनी जेन्ना आमी सगळ्या कामगारां कडेन परत आयले तांच्यांनी सांगलें की till the management of Kadamba signs an agreement with you, we will not suspend our agitation. So that message was sent to the Chief Minister. We respect the word of the Chief Minister and we thank him on behalf of all the Kadamba workers for timely intervening in this matter. And it is a categorical written assurance from the government that all these demands, including the payment of arrears and including the payment of the arrears of the Provident Fund, will be resolved. Now, when this assurance is there in writing, we are thanking the government of Goa under the leadership of Dr. Pramod Sawant, and we would like to urge upon him that whatever little demands are pending, those demands also can be resolved. गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा चोपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हर्ष बेटा ABCD सुना ना. A for achari paneer, B for butter paneer, C for chili paneer, K for kadai paneer, M for मटर paneer, P for potato paneer. सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार. सुहाना मजा आ गया. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.